He is anchor. Today he is anchor. Today. नमस्कार. प्रादेशीक खबरां विभाग पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. अशें म्हणटात की जसो जसो देश प्रगतशील मार्गाचेर वता तशी तशी ताच्या संविधानाच्या कायद्यान बदल करचे पडटा आनी आमचो देश हो हाजें ज्वलंत उदाहरण जावन आसा. आमी जाणात की फाटलीं कितलींशीं वर्सां पोर्तुगीज आमचे ब्रिटीश राजवटींतले जे कायदे आशिल्ले ते आमी कितलेशेच कायदे रद्द केले आनी खुबश्या कायद्यांनी आमी तरतुद्यो केल्यो. आनी आमची कालचीच एक तरतूद म्हणजे आमचें वक्फ अमेंडमेंट बील 2024. आनी ह्याच विशयाचेर भासाभास करपाक आज आमी हांगा जमल्यात. आमचे मदीं आसात सर नागेश सरदेसाय. सर येवकार. नमस्कार. सर नागेश सरदेसाय हे इतिहास विशयाचे प्राध्यापक जावन आसात. तशेंच शिक्षण क्षेत्रांत तांचो खूब वावर आसा. आतां आमी आमचो चड वेळ वगडायनासतना आमच्या भासाभासीचेर वळया. सर म्हाजो तुमकां एक पयलो प्रश्न म्हणजे आतां कालच्यानूच हें वक्फ अमेंडमेंट बील 2024 लोकसभेत तशेंच 4 तारखेर ते राज्यसभेन खूब वेळाच्या डिस्कशना नंतर ते पास जालें. आतां खुबश्या जाणांनी हो शब्द आतां चड आयकलो. आतां वक्फ अमेंडमेंट बील म्हणजे वक्फ हाजो पार्श्वभुमी कितें, ताचो इतिहास कितें, हाचेर तुमी आमच्या पळोवप्यांक मातशें मार्गदर्शन करचें. आतां जशें तुवें म्हळां पळय, वक्फ म्हणल्यार ताका पयलीं इतिहास आमी जावन घेवंक जाय. जेन्ना 12व्या शेंकड्यान मोहम्मद घोरी तेन्ना अशें आक्रमण जातालीं भायल्या देशांतल्यान आमकां, तेन्ना तांणी भारताचेर आक्रमण केल्लें आनी तांणी आमचे पृथ्वीराज चव्हाण बी तांकां हरयल्ले आनी तांचे कडल्यान जो जागो बी मेळिल्लो तो वक्फ म्हणून तयार केल्लो. वक्फ म्हणजे जो जागो आसा पळय तो देवाच्या नांवान देव ताचो मालिकाना हक्क अशें मानता. पण तो जागो जो वक्फाचो आसता तो अशे चॅरिटेबल पर्पजीस म्हणटा आमी. आमचे पळोवपी जे आसा तांकां आमी मुजरत सांगूं सोदता ह्या खिणाक की हो जागो जो आसता तो शाळा किंवा हॉस्पिटलां आनी असले तत्सम गोश्टी खातीर ताचो उपयोग करता. आनी वक्फाक जो जागो दितात पळय तो डोनेशन कशें दिता म्हणजे तो परत मेळना, इरिवोकेबल तो जागो दितात. म्हणजे तांकां कोणीय डोनेशन दिवपाक शकता अशें म्हणजे तो दिवपाक शकता असो वक्फाक जालो. आनी ताजे नंतर जर आमी मातशी आयल्यान येत जाल्यार जेन्ना ब्रिटीश हांगा राज्य शासन करताले म्हणजे तांणी एक मुसलमान वक्फ कायदो अमलात हाडलो जो 1923 हाडलो. ताजे नंतर स्वातंत्र्या उपरांत पंडीत जवाहरलाल नेहरूच्या कॅबिनेटान 1954 एक कायदो हाडलो आनी त्या कायद्याचेर दुरुस्त्यो म्हणजे ताका पुरवणी म्हणटात तशी दुरुस्त्यो तातूंत एमेंडमेंट्स संशोधनां ही 1995 जेन्ना पंतप्रधान नरसिंहराव आशिल्ले ही ताजी पार्श्वभुमी आसा. आनी आतां तशें पळय जशें तुवें उलोवंक म्हळें की जो वक्फ हो जो अमेंडमेंट बील आमच्या पार्लिमेंटान पास जालो ताका हो संशोधन विधेयक हे संशोधक विधेयकान जालें कितें जातलें कितें हे संशोधन विधेयकान जो पळय 1923 जो मुसलमान वक्फ कायदो ब्रिटिशांनी केल्लो जशें तुवें आतां म्हळें 1500 कायदे रद्द करून उडयले ते रद्द जालो तो. आनी जो 1995 जो कायदो आसा पळय तातूंत हे बदल आसा जो 2024 घडोवन हाडला तो. आतां तुमी म्हटलें की कायदे म्हणजे आमचे 1954 1995 जाले. आतां हे अमेंडमेंट करता आसतना कितें अशें खाशेलें अमेंडमेंट कितें अशें जाल्लें ताच्या भितर? आतां कशें आसा कायदो म्हणटा तो न्ही सुटसुटीत जावपाक जाय, सर्व समावेशक जावपाक जाय, कळ्ळें न्ही.
खंयच्याच घटकाचेर ताजी इनइक्वॉलिटी म्हणटा पळय समानता आमच्या संविधानान बरोवन कितें दिलां रायट टू इक्वॉलिटी समानता आसची तातूंत खंयचोय घटक भायर आसचो न्ही. आतां जेन्ना आमी पळय हे कायद्या पुरते उलोवपाचो यत्न करुया जेन्ना हो कायदो 2024 अशें म्हणटा पळय आतां 2024 ऑगस्टान हो कायदो पार्लमेंटान आयिल्लो कळ्ळें ताजेर भासाभास जावन पार्लमेंटरी भाशेन आमी ताका सिलेक्ट कमिटी कडेन रिफर केल्लो कळ्ळें न्ही. आनी ही सिलेक्ट कमिटी आमी पळोवप्यांक सांगुया मुजरत एक खिणाक की ही सिलेक्ट कमिटी जी पार्लमेंट तयार करता तातूंत 21 जाणां खासदार आमचे माननीय हे लोकसभेचे आशिल्ले आनी 10 खासदार राज्यसभेचे आशिल्ले आनी तांचे अध्यक्ष आसतात न्ही JPC म्हणटा ताका ते विंगड विंगड हाजे गोश्टीचेर त्यो JPC तयार करता. आतां हे संदर्भान जेन्ना तें बिल पास जायना जालें तें सर्व निर्णय जालो की तें सिलेक्ट कमिटी कडेन रिफर करचें आनी तांचे अध्यक्ष आशिल्ले भौमानादीक जगदंबिका पाल हे आमचे उत्तर प्रदेशाचे भाजपाचे खासदार म्हणजे तांच्या अध्यक्षते खाली सकल ही तयार जाली आनी तांचे खुबश्यो मिटींग जाल्यो आनी ते खुबश्या मिटिंगांनी विंगड विंगड जे पळय घटक आसा जे तातूंत स्टेक होल्डर्स आसा तांकां सगळ्यांक समावेश करून घेतलो तांचे हियरसे घेतले आनी ते परत पार्लमेंटा फुडें आयले आनी जशें तूं आतां म्हळां की ते 3 आनी 4 तारखेक आमचे दोनूय जे आमचे सदन आसा आमचे सभा आसा ज्यो राज्यसभा आनी ताजे पयलीं लोकसभा हातूंत ते पास करून घेतले. आतां ते राष्ट्रपती जेन्ना पळय आपलो एसेंट महामहीम राष्ट्रपती जेन्ना तो एसेंट दितली ते हाका बिलाक तो कायदो जातलो. म्हणजे ताजी अंमलबजावणी ते राष्ट्रपतीचे ताका अनुमोदन जाय पडटलें. आतां कायदो जो अनुमोदन दिलो की ना कायद्याक तत्सम नियम करचे पडटा रुल्स करचे पडटा आनी हे रुल्स कित्या खातीर करता आतां आमी म्हत्वाची बाब म्हणटात ती रेग्युलेट करपाक म्हणजे नियंत्रीत करपाक. आतां कायदो केलोच म्हणून जायना द लॉ शूड स्टँड द टेस्ट ऑफ टायम्स न्हय. आतां तो लॉ जेन्ना पळय आमी करता अस्तित्वान हाडलो आनी तातूंत बेसबरे पद्दतीन ताजी अंमलबजावणी जावची हाजे खातीर नियम करता. आतां हे नियम जे आसात पळय ते कशे करता तातूंत रेजिस्ट्रेशन जावंक जाय वक्फ बोर्डाचें म्हणजे कोणेंय केलें म्हूण वक्फ बोर्ड जायना रेजिस्ट्रेशन जावंक जाय मागीर ताजे तुजे एकावंट्स सारके जावंक जाय ताजे हिशेब जावंक जाय तातूंत पारदर्शिता हाडूंक जाय ट्रान्सपरन्सी एकावंटेबिलिटी हे आमचे लोकशाहीचे ब्रीद न्ही हे हॉलमार्क्स म्हणटा आमच्या संविधानाचे कळ्ळें न्ही. आतां तुमी म्हणटात न्ही की आतां आमी अमेंडमेंट केल्या अमेंडमेंट करून तातूंत अशी तुमकां कितें खासा वैशिश्ट्यां दिसता जी पयलींच्या आमच्या ह्या कायद्यान नाशिल्ली. हय आमचो तो पयलींचो जो पयलीं कायदे आशिल्ले पळय ते आमी वायट म्हणना पयलीं कायदे बरेच आशिल्ले आमचे पूण आमी काळानुसार आमी बदलूंक जाय ही काळाची गरज आसता आनी स्पायस आमी वेरायटी इज द स्पायस ऑफ लायफ म्हणटा. सो कायद्या प्रमाणे म्हणजे वेळे प्रमाणे आमी बदलत वचूं जाय आनी ताजे संदर्भान जशें तुवें आतां म्हणलां प्रोविजन्स खंयची हातून म्हणजे वैशिश्ट्यां. आतां आमचे घटक जे आसा विंगड विंगड घटक आसा आमचे बायलो आसा आमच्यो ह्यो भयणी तांकां तांचो जागो दिवंक जाय ते बोर्डान. ताजे पयलीं प्रत्येक राज्यान एक वक्फ बोर्ड आसपाची गरज आसा. आतां सद्या नाशिल्लो थोडे कडेन सारकें ना जाग्यार आतां ह्या कायद्यान ते बोर्ड हे रेग्युलेट जातले आनी ताका जशें हांवें आतांच म्हणलां तांचो एकावंट्स ताजी तपासणी जावपाक जाय ऑडिट जावपाक जाय आनी तातूंत पारदर्शिता हाडपाक जाय तातूंत ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती येवंक जाय एकावंटेबिलिटी. ताजे खातीर प्रत्येक राज्य जे पळय आसा तातूंत वक्फ बोर्ड आनी देशा खातीर वक्फ कावन्सील म्हणून आनी ते कावन्सिलान विंगड विंगड वांगडी आसतले आनी हे वांगडी जे आसतले पळय आतां ते वांगडी म्हणटा पळय आमी तातूंत बायलो ह्यो आतां आशिल्ल्यो पूण तांकां पावर नाशिल्ले. आज आमी वुमन लेड एम्पावरमेंट म्हणटा पळय. म्हणजे तुमकां विचारपाचें म्हटल्यार ही जी वक्फ जे कावन्सील आसा कमिटी आसतली तातूंत बायलांक ताजें रिप्रेझेंटेशन आसपाक जाय. ते पयलीं नाशिल्ले पयलीं आशिल्ले पूण तांकां पावर नाशिल्ले. आतां पावर दितले चड पावर दितले. म्हणजे कशें जातलें तें ब्रॉड बेस जावपाक जाय. तांकां तांचे तंटे मांडपाक मेळपाक जाय. तांकां फक्त हाडून बसयलें म्हणून जायना तांकां तांचें उलोवपाक मेळपाक जाय. सो वुमन आज आतां तुका हांव सांगतालो
वुमन लेड एम्पावरमेंट हो काळाची गरज आमच्या. हय, सारकें. आज आमी जेन्ना आमी देशाचो विकसीत भारत म्हणटा, आमी विकसीत भारत 2047 कडेन वता, तेन्ना जो हो आमचो कायदो जो पळय काल जावना अजून, ताका राष्ट्रपती अनुमोदन दिवपाचें आहा, पूण तरी पूण न्ही जेन्ना ती अनुमोदन दितली तेन्ना हो कायदो आमकां कितलेशेच भायले जेच विदेशांतले म्हणजे युरोप खंडांतले किंवा आफ्रिका खंडांतले तांणी हो इतले बदल घडोवन हाडूना. म्हणजे आमी एक प्रोएक्टीव रित्या आमी खूब फुडें गेले हे देशा पेक्षा. म्हणजे हो कायदो भायल्या सुद्दां हय देशांनी हय आसा. भायल्या देशांनी आसा, पूण तांचे लॉस वेगळे आसतले. प्रत्येक देशाचो आपापले तांचे भौगोलीक हें आसता, तांचे बाकीचे संस्कृतीक हें आसता, ताजे प्रमाणे ते फेरफार बदल आसता. पण हातून कशें जातलें आतां, आमी आतां भयणी म्हणटा आमच्यो विमेन लेड एम्पावरमेंट, पार्लमेंटान 33% रिजर्वेशन करपाचें येदें व्हडलें बील कायदो केलो, तें आतां अंमलबजावणी ताजी जातली. सो तो एक कायदो आमी म्हणटा पुरोगामी, फॉरवर्ड लुकींग. कळ्ळें न्ही. वी शूड नॉट लूक बॅक, वी शूड लूक फॉरवर्ड बरें कितें करपाक शकता आमी. म्हणून हातूंत हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार आमचे इस्लामीक हातूंत धर्मान विंगड तांचे हें आसता, सॅक्ट आसा, पंथ आसा. म्हणजे देखीक आमचे सुनी म्हणले आमी, आतां थोडेशे शियाय आसा आमच्या देशांत, शिया भायल्या देशांत चड आसता. ताजे भायर अहमदिया म्हणून सॅक्ट आहा, बोरिया सॅक्ट आहा, अशे विंगड सॅक्ट आहा. पूण हे सॅक्टांक रिप्रेझेंटेशन नाशिल्लें आज मेरेन. म्हणजे हे आतां अमेंडमेंट करून त्या सॅक्टांकूय रिप्रेझेंटेशन म्हणून तें ताजो ब्रॉड बेज नेचर. म्हणजे तो एकाच हाजे पंथा पुरती उरूं जायना, कळ्ळें न्ही. तो सगळे सॅक्टा मेरेन पावूं जाय. आनी सगळे सॅक्टा मेरेन पावतकच वक्फ जाय ती मालमत्ता आसा पळय आमच्या देशांत, ती बरेपैकी आहा आमच्या देशांत ना. आनी ते बरेपैकी मालमत्ता आशिल्ल्यान ताजें नियंत्रण करप काळाची गरज. कित्याक आमी कितें पळयता आमी, आमचे पळोवपी जाण आसतले, आमचे बरोबर सहमत आसतले ते, की आज आमी पळयतात की देशांत एक भस्मासूर आमचो तयार जाता, तो म्हणटा करप्शन. सारकें. कळ्ळें न्ही. आनी हो भस्मासूर जो भ्रश्टाचार, हो भ्रश्टाचाराचो भस्मासूर जो आसा पळय, हाका आळाबंद कसो हाडप, हाका नियंत्रण करूंक शकना, हाजेर आळाबंद कंट्रोल आनी हळूहळू कमी करपाचें. आनी हे कायद्यांतल्यान आमी ताका कशी वाट दिवप ही आमकां आतां विचार करपा जाय. आनी विचार करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. आनी त्या संदर्भान जशें आमचे भयणांक रिप्रेझेंटेशन दिलें, हे विंगड घटकांक रिप्रेझेंटेशन दिलें, मागीर कितें जातलें की सगळ्यांचें कॉन्फिडन्स बिल्डींग जातलें. आनी काळाची गरज कशी आसा की एम्पावरमेंट गरज आसा. की आमी आतां लोकशायेन जेन्ना उलयतात पळय न्हय, ते एम्पावरमेंट म्हणटात, सगळे घटकांक सम्मिलीत करून घेवप. कळ्ळें तुका. आतां दुसरें म्हणजे तुमी आतां म्हणटा पळय हे अमेंडमेंट जाले, आतां हाज्याय पयलीं हे आतां आमी एक उदाहरण घेवया. आमच्या देशाच्या विकासा बद्दल जरी तर आमी उलयले जाल्यार आमी अनुच्छेद 370 हें आर्टिकल आशिल्लें, ताज्या फाटल्यान दुसरो म्हणजे हो जो आयलो, म्हणजे आमचो अमेंडमेंट आतां हो केला, अनुच्छेद 370 जेन्ना करतालो तेन्नाय आमच्या हितून खूब बोवाळ जाल्लो. आनी तसोच आतां विधानसभेन आनी राज्यसभेन डिस्कशन. कल्पेश बाब, कशें आसा, हाका आमी बोवाळ म्हणचें न्ही. हाका बोवाळ हो शब्द सारको योग्य जायना. कित्याक आमचो देश लोकशाही पद्दतींतलो देश. हे लोकशाही पद्दतींतल्या देशांत न्हय, देर इज डिस्कशन अँड देर इज डिबेट. म्हणजे सहमती येवपाचो एक कन्सेन्सस येवपाचें तें माध्यम, त्यो सभा. आतां जर तुका इतिहास हांव शिकयता म्हणून तुवें सांगलें, इतिहासान आमी पळयत न्ही जाल्यार कितलीशे शेकडो वर्सां पुर्वीं आमकां हे सभा आनी समिती जे आमी इतिहासान आमी एन्शंट इंडियन शिकयता भुरग्यांक, तो जो उल्लेख सभा, आमी आतां राज्यसभा, हे लोकसभा किंवा आमच्यो राज्यांतल्यो विधानसभा, विधान परिशदो, ह्यो तांचो आमकां उल्लेख मेळटा. म्हणून तातूंतल्यान न्ही तुवें आतां म्हणलें पळय 370 तुवें हें घेतलें. आतां 370 कशें जालें, खूब डिबेट जाली, खूब डिस्कशन जालें, आनी मागीर तो आयचे काळाची गरज ना. म्हणजे त्या काळार तो गरज आशिल्ली काय ना आमी वचप न्ही इतिहासांत. इतिहास हो खूब फाटीं उरता. आमी काळानुसार जेन्ना फुडें गेले तेन्नाय ताजेर डिबेट जाली पार्लमेंटान, दोनी सदनांनी. आनी दोनी सदनांनी कित्याक संविधान संशोधन हें, कित्याक आमी जे संविधान जे आमी अंगिकारीत घेतलें 26 नोव्हेंबर 1949 आनी आमी रिपब्लीक जाले, हें जालें प्रजासत्ताक, जे आमी 26 जानेवारी 1950 हे दीस जाले. आनी ते कितलेशे कायदे
जे ब्रिटिशांनी केल्ले कळ्ळें, ब्रिटिशांनी केल्ले ते आमी आज रद्द करून उडयले. कित्याक रद्द आमी कायदे करता? कित्याक कायद्यान तातूंत आर्केक म्हूण एक वर्ड आसता, इंग्लिशीन ताका आर्केक. आमी आतां आमचो खातें कशें आहा, आर्कायव्स खातें म्हणटा पळय, पुराभिलेख आनी पुरातत्व, तातूंत डॉक्युमेंट्स आसा पळय, कितलेशे डॉक्युमेंट्स आसता, तांकां काळानुसार बदलपाची एक गरज आसा. आता आमी म्हटलें न्ही 2047 आमी विकसीत भारत पळयता आनी ह्या विकसीत भारता कडेन वता जाल्यार आमकां अशे खुबश्या कायद्यांनी आमच्या अशे अमेंडमेंट्स हाडचेच पडटले. आनी तसो एक आमी आतां हें पळयलो म्हणजे की हो जो आमचो कायदो आमी आतां अमेंड केला तो तुमी विकसीत भारताच्या दृश्टीन कसो पळयतात? बरें आसा. कशें आसा पळय, आतां विकसीत भारत हो 2047 मेरेन आमची मोख आसा आनी ते मोखी आमी लक्ष सादपाचे यत्न चालू आहा. सो हातूंत जेन्ना कायदो म्हणटा, जेन्ना कायद्याची अंमलबजावणी जाता, तातूंत खंयच्याच घटकाक दिसूं जायना की आपल्याक फाटीं दवरला ओर आपल्याक सायडीन दवरला आनी हो कायदो केला. सो हातूंत कशें आसा, जेन्ना वक्फ कावन्सील किंवा वक्फ बोर्ड निर्णय घेतलो, त्या निर्णयाचेर ताका म्हणजे कोणीय जर ताका तो आवडना निर्णय, तो अपील करूंक शकता, म्हणजे कोर्टान वचून दाद मागूं शकता. आनी ही दाद मागपाक ताका उच्च न्यायालयाचो दार खटखटावंक मेळटा. ती तरतूद आसा, एम्पावर केल्या. म्हणजे कित्याक तातूंत कांयच शंकेचें हें जावंक जायना. म्हणजे ताका जर ताका कोर्टान वचून ताका ती दाद घेवं येता. आता तुम्ही म्हटले की चडशे करून आतां लँड प्रॉपर्टी जी आशिल्ली पळय वक्फ बोर्डाच्या जी जागो जो आशिल्लो तो आतां पयलीं तांच्या नांवार खुबसो जागो जावन आसा. सो तो जाग्यान म्हणजे तो बी त्या जाग्याच्या बाबतीन हें कितें केलां काय तें आतां फाटीं दवरून ताका मुखार आनी हें केलां, म्हणजे रेग्युलेशन नियंत्रीत केला. तो जागो परत सरकार घेवचो ना, तो जागो नियंत्रीत केला. खुबशे जाणांक तशें बी दिसता कशें आसा की सुटसुटीत जावंक जाय, रेग्युलेट जावंक जाय, नियंत्रीत जावपाक. नियंत्रण ही काळाची गरज आसा. आनी म्हणजे आतां हे जे आमचे सगळ्या राज्यांनी जे वक्फ बोर्ड आसतले तांकां सेंट्रल गायडलायनी सारक्यो पाळच्यो पडटल्यो. म्हणजे हो कायदो वक्फ सब्जेक्ट जो आसा हो केंद्र सरकारान ताजेर नियंत्रण केलां, म्हणजे ताजेर कायदो हाडला, अमेंडमेंट केला. म्हणजे हो अमेंडमेंट खंयचो 1995 कायद्यान अमेंडमेंट केला. म्हणजे जवळ वट्ट जर पळयत न्ही आमी जाल्यार वट्ट जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं. जो कायदो असोच आशिल्लो. हय. मागीर ते आतां वदू आमी उलयताले पळय JPC, म्हणजे हो कायदो आमकां खरो फुडें व्हरतलो. आतां तुमी JPC म्हटलें, जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी. सो आतां हें जेन्ना बील हें केलें म्हणजे टेबल केलें हेंच्यांनी, म्हणजे तेजे हें प्रोसिजर हेजो केन्ना सुरवात असो जालो? हय, हो प्रश्न जो आसा पळय न्ही, आतां पळय हो कायदो आतां वक्फ हाजेर पयलीं सिवील सोसायटी म्हणटा थंय डिबेट जाता. कायदे म्हणटे अशेंच तयार जायना. आमकां सामान्य लोकांक म्हणजे सिवील सोसायटी अशें दिसलें. हातूंत कसलोच विरोधाभास येवंक जायना. म्हणटकच हे जे पयलीं सिवील सोसायटीन हाजें डिस्कशन जालें सरकारा वतीन, विंगड घटकां कडेन उलोवणी जाली आनी मागीर ते कॅबिनेटान पास जावचें पडटा. तो कॅबिनेटान तें बील पयलीं येवचें पडटा. आमचें कॅबिनेट केंद्रीय जें आसा कॅबिनेट तातूंत तें येवचें पडटा. थंय तांणी पास करतकच तें पार्लमेंटान हाडलें. पूण पार्लमेंटान ताजेर क्लॅरिटी जावना, म्हणजे एक निर्णय जावना. आनी एक सुरान जे आमचे वांगडी आसा सदस्य ऑनरेबल MPs तांणी असो निर्णय घेतलो की JPC म्हणजे जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी, जॉयंट म्हणजे तातूंत लोकसभेचेय वांगडी आसतात, राज्यसभेचेय वांगडी आसता. पूण अध्यक्ष आसता पळय तो लोकसभेचो आशिल्लो, जगदंबिका पाल म्हणून हे अध्यक्ष आशिल्ले. हातूंत कशें आसा, आमी सगळ्यांनी जाणा जावन घेवंक जाय, ही एक लोकशाही पद्दत आमी फुडें वता. हे लोकशाही पद्दतीन सगळ्यांचे मतां आयकून घेवप ही गरजेचें आसा. ऑब्जेक्शन्स आसता, सजेशन्स आसता, ती घेवन पटलार फुडें वचप आसता. आनी तातूंत कशें आसा, कोणाकूय न्ही अशें सायडीन दवरप नासता. कित्याक आतां आज आमी पळयतात ताचें व्हडलो म्हणलां, जेन्ना आमी म्हणटा करप्शन हे जर अशें वक्फ कायद्यान जर आसा ऑर हे पयलींच्या कायद्यान जर आशिल्लें आनी तातूंत जर तें करप्शन कमी करपाचो, तितलें कमी करपाचें. हय, तितलें करप्शन कमी करपाचें. आनी कितें आतां खंयच्याच घटकाक दिसूं जायना की आपलो हक्क ओडून व्हेला, चोरला.
दुसऱ्यांनी असो दिसूं जायना. पूण हें केन्ना दिसतलें जेन्ना कायदो जेन्ना तो मोर ट्रान्सपरंट जातलो, तो एकावंटेबल जातलो. म्हणजे एक आतां तुवें म्हणलें तशें आमकां तें बिल एक दिसान आयलें आनी दुसरे दिसा पास जालें, तशें तें 2 दिसांनी पास जायना. ताका मॅरेथॉन डिस्कशन जालें राज्यसभेन 8 वरां, लोकसभेन 12 वरां जालें 2 पर्यंत रातचे आनी तांणी नायट मारून तें डिस्कशन करून. आनी एक म्हत्वाचें, प्रत्येक पार्टी जी आमची आसा लोकसभेन किंवा राज्यसभेन जी ताका MP आसात तांकां उलोवपाची संद दिल्या आनी एमेंडमेंट सुचोवपाची संदी दिल्या. म्हणजे आनीकूय तेंच्यांनी तितूर चेंजीस करपाची. तांकां जर पार्टीक जाय जाल्यार तांकां जर कितें जर डावट बी आसा जाल्यार ते मागीर एमेंडमेंट ते वोट करून भायर हें करपाचें. वोट सारकें जर तें हें ना कित्याक. आनी हे देशान कशें आसा, मेजॉरिटीन बिलां पास जाता आमची न्ही. आतां लोकसभेन बील जालें पास, हें राज्यसभेनूय पास जालें. हें समज तर एक सूर जायना जाल्यार तें मेजॉरिटीन पास करचें पडटा. कळ्ळें न्ही. अशें कोणें भिवन वचचें न्ही की आपल्याची जागो हडपतले ओर आपल्याचो जागो आपल्याक हें गेलो आपल्यालो जागो, अशें ना. पूण तातूंत कशें आसा, वक्फ जो जागो आसता पळय तातूंत चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनां म्हणजे शाळा, हॉस्पिटलां असलें कितें करपाचें आसता, स्मशान घरां अशें. म्हणजे तो जागो म्हणटा कोणें आतां तांकां दिला जाल्यार तो जागो त्या कामाकूच तेंच्यांनी तो यूज करूंक. बेजिकली प्रायमरीली इट इज फॉर चॅरिटेबल पर्पज. म्हणजे तो जागो घेवन बाबा आतां फाल्यां सकाळीं आपल्याक विकूंक जाय जाल्यार तो विकूंक ना, तशें मेळना. ते वक्फ जागो जो आसा तो तुका सेल बी ना तातूंत. पूण तातूंत कशें आसा की तो जाग्यार तुका चॅरिटेबल हें करपाचें. आतां वक्फा कडेन तशें पळयत जाल्यार आमच्या देशांत स्वातंत्र्या उपरांत कितलीशीच प्रॉपर्टी वक्फाच्यान, एकर्स ऑफ लँड विंगड विंगड राज्यांनी 10-12 राज्य अशीं आसा भारतांत, तातूंत वक्फ खूब प्रॉपर्टी आसा. आनी हातूंत कशें जाता, खुबशे लोकांक तांचो मारूय सोंसचो पडला. म्हणजे तांचे खुबशे तांचें लुकसाणूय जाल्लें आसा. लुकसाण म्हणजे कशें, हें लुकसाण जें पळय जाल्लें आसा पळय न्ही, तें कोणाचो जागो गेलो, कोणाचो आनी कितें गेलो, पूण हाजेर कसो आळाबंद धाडटले. आनी कोणाचोय तसो जागो असो विनाकारण वचूं जायना न्ही. म्हणून ताका संदी दिल्या की ताजो जर जागो जर वता जाल्यार ताका अपील करूं येता निर्णयाचेर उच्च न्यायालयांत आनी दाद मागूं येता. आनी दाद मागतकच कितें जातलें की तो न्यायालया कडेन गेले म्हणटकच तें इशू तो संविधानाच्या चौकटीनूच ताजो सुटावो जातलो. हें आतां मुखार सगळे जे वक्फ बोर्डाच्या अंडर ते संविधानाच्या चौकटीन आसतले आनी ते पारदर्शकता तिची तुमी वाडटली म्हणटा. कशें आसा, पारदर्शकता आज आमी पळयतात कितें, आमचे युवन आतां एग्जाम्पल घेवया, एक उदाहरण घेवया. एक सहकारी संस्था, कॉपरेटीव सोसायटी, तांचें जर ऑडिट जायना जाल्यार कितें जाता, सगळें खंयचे खंय जालें. आनी अशें आमचे देशान जर आमी इंग्लिशीन आमचे पळोवप्यांक सांगत, कोऑपरेटीव फेडरलिझम म्हणून आहा आमच्या देशान. आतां हे सरकारान, आतां सरकार आमचें चालू आसा पळय दिल्ली केंद्र सरकारान, कोऑपरेटीव पोर्टफोलियो म्हणून तो नाशिल्लोच. कॉपरेशन आतां आमचे गृहमंत्री आसा पळय ते कॉपरेशनूय मिनिस्टर आहा, कळ्ळें न्ही, आमचे केंद्र सरकारचे. म्हणून हातूंत कशें आसा, आमी फक्त सहकार क्षेत्र म्हणून जायना. तें सहकार क्षेत्रांत ते आमी कशें फुडें व्हरतले. कित्याक भारत, इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स म्हणटा न्ही. इट इज नॉट एन युनिटरी गव्हर्मेंट. म्हणजे एक सगळे कडेन एक कडेन पावर, सत्ता केंद्रीत ना, सत्तेचें विकेंद्रीकरण आसा. आनी जेन्ना पळय सत्तेचें विकेंद्रीकरण जाता न्हय तेन्ना इट इज अ नीड ऑफ द आवर टू टेक ऑल इन टू कॉन्फिडन्स. आनी तातूंत कोणाकूय हर्ट जावंक जायना. हर्ट जावंक जायना म्हणून कितें करतले, रेजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट. रेजिस्टर करचेच पडटलें. पंजीकरण म्हणटात, म्हणजे फूल वक्फ बोर्ड स्टेटींनी आसा ते रजिस्टर करचे पडटले. ताजे वांगडी जे कोण आसा ते सारके ते घटना भायर हे जावंक जायना. घटनेन कितें तरतूद केल्या, हे जे अमेंडमेंट आसा पळय, जो संशोधन विधेयक जें आसा ते संशोधनान कितें म्हळां त्याचे प्रमाणेच ते करचे पडटले. आतां पयलींचे आमचे वक्फ बोर्डाचे जे स्टेट कमिटी आसताल्यो तातूंत कितले अशे मेंबर आसताले? ते डिपेंड्स आसता. ते अशे 12 बी मेंबर आसतात ते. म्हणजे तातूंत वेगवेगळे घटक आसता. मुत्तवली म्हणून एक घटक आसता. मुत्तवली म्हणटा तो तातूंत हेड कसो, आतां उलाम असो प्रिस्ट बी कसो म्हणटात तसो. कित्याक ते धर्मीक न्ही, ते मुस्लीम लॉच्या अंडर आयल्यात ते.
सो मुत्तवली आसतालो पळय तो मुत्तवली वॉज द मेन आसतालो कायद्या प्रमाणे. आतां तो मेन आसतलोच, पूण कशें आसता आतां सगळ्यांक वांटो आसतलो उलोवपाक ताजेर, सगळ्यांक आपले वांटो आसतलो पार्टिसिपेट जावपाक. पयलीं तशें कमी आसता. आतां आमी फाटल्या दिसांनी एक सोशल मिडियाचेर अश्यो मेसेजी पळयताले की वक्फ बोर्डान एक प्रॉपर्टी खंयची तुमची क्लेम केली ती तुमकां परती मेळची ना, आनी अश्यो खुबश्यो, पूण हाजेर न्ही क्लॅरिटी म्हणटा ती काय कोण दिनाशिल्लो. कितें आसा असल्यो वावड्यो ज्यो पळय आसा त्यो वावड्यो अश्यो उडत आसता. पूण हाजेर न्ही कित पर्यंत आपणे सोशल मिडिया इज नॉट रेग्युलेटेबल, सद्या तरी ताजे कांय कायदो ना. सो सोशल मिडियाचेर कितें येता पळय न्हय तें कशें रेग्युलेट करप, कायद्यांनी रेग्युलेट करप न्ही. आतां जेन्ना कायदो आयलो कोणाचें भंय जालो कोणाकूय आपली प्रॉपर्टी गेली, ताकाच लागून प्रोविजन्स ऑफ लॉ म्हणजे हायकोर्ट ताजे कडेन दाद मागूं शकता, हायकोर्टा कडेन वचूं शकता. मागीर ते हायकोर्टान गेले निर्णय तो ते संविधानाच्या चौकटीनूच तो निर्णय जातलो. आतां म्हणजे हे आतां सगळे प्रोसेस म्हणजे आमचे हेचो वक्फ बोर्डाचो सगळो प्रोसेस आमी म्हणटा की तो आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे ऑब्जर्वींग बॉडी कशी जाली, आनी तेतून आतां खूब आमकां ट्रान्सपरन्सी पळोवपाक मेळटली. ऑडिट जातले म्हटले तुमी तांचे अकाउंटेबिलिटी वक्फ बोर्डाची. सो म्हणजे कांय हितून आमच्या स्टेटीनी सगळ्या स्टेटीनी वक्फ बोर्ड आशिल्ले काय जे स्टेटीनी आशिल्ले पळय ते स्टेटीनी ते जातले. थोडे कडेन ना, थंय नवीन फॉर्म जातले बी काय नाही, ते डिपेंड आसा न्ही फॉर्म जातले ओ ना, कित्याक हो सेंट्रल सब्जेक्ट न्ही, वक्फ इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. म्हणजे तो आनी ताजेर नियंत्रण गायडलायन हे सगळे स्टेटीनी करचे पडटले. सो जे स्टेटीनी ना ते करूं शकतले बी अशें. आनी कशें जालां की आतांच हांव हेजेर न्यूजपेपरांचेर पळयतालो की खुबश्या जाणांनी ह्या डिसिजनाक वेलकम केला हाजो अर्थ की हे आमचे विकसीत भारताच्या वतीन खूब पयलें पावल कशें आसा. आनी तुमी सांगले ते भशेन की आमकां जरी तर विकसीत भारत व्हरतलो जाल्यार सगळ्या समाजाक घेवन वांगडा चलचें पडटलें. आनी तेंच आमच्या ह्या अमेंडमेंट बिलान आतां करपाचो यत्न केला. ताजी कायद्यान जेन्ना अंमलबजावणी कशी जातली, कशें ते सभापती कडल्यान हें जावन येतलें तेन्ना राष्ट्रपती कडल्यान तेन्ना आमकां तें कळटलें. न्ही कशें आसा पळय आमचे पळोवप्यांक आनी तुकाय खबर आसतलें कित्याक आमचो देश हो सर्व धर्म समभाव हे पद्दतीन फुडें वता. आनी दुसरें म्हणजे वसुदैव कुटुंबकम. करेक्ट. कित्याक आमी सगळे जगाचे ब्रह्मांडाचे देशाचे बरें बरें कितें घेतलां. आमचो देशान खंयच्याच देशाचेर अत्याचार करूं ना. और 10,000 वर्सां जालीं दुसऱ्या देशान वचून तांकां उडोवन हे भायले कितलींशींच साम्राज्य येवन आमच्या देशाचेर राज्य करून गेलीं. हें आमच्या देशाचें खरें वैशिश्ट. हें आमी तिगोवन दवरूं जाय. आनी तातूंत म्हत्वाचें म्हणल्यार कितें अशे कायदे विंगड येता हे समाजाच्या सुदारणा खातीरूच आसता. इट शूड बी प्रोग्रेसीव नॉट रिग्रेसीव. सो सर आतां आमकां तुमचे कडेन खूब प्रश्नूय विचारपाचे आसा, पूण वेळेच्या अभावी लागून आमकां हांगा आटोपते घेवचे पडटा. तुमी तुमचो वेळ काडून आयिल्ल्या बद्दल हांव तुमचे आभार मानता. तशेंच आमच्या पळोवप्यांक आज वक्फ अमेंडमेंट बिलाचेर थोडी म्हायती मेळ्ळी अशें हांव गृहीत धरतां. कित्याक हो टॉपीक जो आसा ताचेर खूब डिस्कशन जावपाक शकता, पूण आमचे कडेन वेळेची कमी आशिल्ल्यान हांव सर तुमचे आभार मानता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.